भांगराच्यो वस्ती करपी कारागिराक लुटपाची ही घडणूक 20 मायाक घडिल्ली. मूळ पश्चिम बंगालाचो पूण सद्याक बेळगांवां रावपी कारागीर एस.के. इबादुल आपले इश्ट रबिउल गाझी आनी अली हुसैन मंडल हांचे सयत गोंयांत येवपाक भायर सरिल्लो. मजगतीं बैलूर क्रॉसा लागीं कांय जाणांनी तांची कार आडयली. दुबावितांनी तिगांयकूय शेतान व्हरून लुटले. सुरवातीक ही चोरी भायल्या टोळयेन केल्याशी दिसताली, पूण खानापूर पुलिशेन मोबायल कॉल रेकॉर्ड आनी हालचालींचें निरीक्षण केल्या उपरांत कटाचो पर्दाफाश जालो. तपासात रबिउल गाझी आनी अली हुसैन मंडल हांनीच आपले साथीदारांचे मजतीन मेळून हो कट रचिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. प्रकरणात पुलिशेन रबिउल गाझी आनी अली हुसैन मंडला सयत 8 जाणांक अटक केल्या. खानापूर तालुक्यातल्या उचवडे हांगासर 20 मे रोजी बेळगांवसून गोव्यात सोने घेऊन वचपी सुवर्णकाराचेर दरोडो घालून त्याच्या गाडीचेर 225 ग्राम सोने आणि काही रोख रक्कम असा ही चोरट्यांनी दरोडेखोरांनी पळवून नेली. या प्रकरणाक आता नवीन ट्विस्ट येयल्लो आसा, कारण तेजे जे जिवलग फ्रेंड आसात दोगे जाण तेंच्यानच हो प्लॅन रचून हो दरोडो घातल्याची धक्कादायक माहिती खानापूर पोलिसांच्या तपासात फुडें येयल्ली आसात. त्या संदर्भात खानापूर पोलिसांनी तेज्या 2 जिवलग मित्रांसह 8 जणांका अटक केल्ली आसा. पोलिसांच्या तपासात अशी माहिती समोर येयल्ली आसा की तेजे जे 2 फ्रेंड आसा ते कर्जात आशिल्ले आणि ऐश आराम करपा खातीर तेंच्यांनीच आपल्या श्रीमंत मित्राचे गाडीचेर दरोडो घालून तेजे कडेन रक्कम आणि सोने लुटपाचो जो प्लॅन आशिल्लो तो प्लॅन केलो. तेज्या खातीर तेंच्यांनी ही सुपारी दिल्ली अशी माहिती या तपासांतल्यान फुडें येयल्ली आसात. या प्रकरणात खानापूर आणि बेळगाव पोलीस आसात ते संयुक्तपणे पुढील चौकशी आसा ती करीत आसात. पुरवठा खातीर प्रमोद पोंडे.